नमस्कार युवकार, तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत आज आमचे बरोबर लायव्ह आसा सांत आंद्रेचे आमदार बाब विरेश बोरकार. विरेश बोरकार ताका स्टुडियोन आपोवपाचें कारण इतलेंच म्हळ्यार तुमी जाणा फाटले कांय दिसांनी कांय म्हयने जाले गोंयांत एक सारको बर्निंग इश्यू म्हणटा तो RGPचो आसा. RGPन खूब कितें घडामोडी जाली. तांचो जो प्रेजिडंट आसलो मनोज परब तांणी रिजायन केले. ताच्या नंतर खुबशे पदाधिकारी रिजायन जाले. विरेश बोरकार वॉज अनाउन्स्ड एज नॅशनल प्रेजिडंट. ताच्या नंतरय आजून रेजिग्नेशनां येता. देर इज एक्चुअली अ वर्टिकल स्प्लिट इन द पार्टी and that too within 6 months of elections which are going to be held in 2027. हेच सगळे गजाली तांकां विचारपा खातीर आमी आज स्टुडियोन आपयला. नमस्कार विरेश बाब. नमस्कार. विरेश, कितें परिस्थिती जाली RGPची? फाटले खेपे 10% वोट शेअर आसलो तुमचो. ह्या फावटी जेन्ना 6 म्हयने इलेक्शनाक आसा तेन्ना इतलो बोवाळ पार्टीन कित्याक? पळय, खुबशे कारण आसा तितून. आतां एक वयर सकयल पॉलिटिकल पार्टीन आसतात, चालूच आसता, पण सद्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आमचो खुबशे जाण इश्यूज घेता, ग्रावंडार आसता आनी सडनली थोडे हे कामां जी आसा ती बंद उरली. म्हाकाय खुबशे प्रश्न चिन्ह येयले, खूब जाणांनी म्हाकाय विचारले. सो आतां सद्याक तरी आमी रिवायव करपाचो प्रयत्न करता. आनी जेन्ना अशे पार्टीचे भितर जाले, खुबशे स्टेटमेंट्स मिडिया माध्यमांतून आवट जाले, सो लोकांचे भितरूय एक डिफरंट तकलेनूय डिफरंट एक पॉयंट ऑफ व्यू निर्माण जाता. सो तें जाग्यार घालपाचो प्रयत्न आतां सद्याक आमी करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष गेल्या त्या 2022 इलेक्शनाक ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर आमी काडलो आनी आमी स्टेट रिकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टीय जाली. आतां आमचें काम जें आसा सगळे एकत्रीत जाता त्या प्रमाणें आमचें काम अशें आसा की फुडें 2027 जशें तुमी सांगलें फुडल्या 6 म्हयन्या भितर केन्नाय इलेक्शन जावपाक शकता. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचें काम चालू जाल्लें आसा. आमी रिऑर्गनायजेशन ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स हें करपाचो प्रयत्न करता. आतां पर्यंत खुबसो एलिगेशन्स, प्रत्यारोप हे आसलेत, पण तुमच्या माध्यमांतूनय सांगपाक सोदता हें रिस्ट्रक्चरींग करपाक सगळे रेव्होल्युशनरीज आमचे जितले आसा तेंच्यांनी एका हातभार लावपाची गरज आसा, जें करून आमी बरो 2027 एक बरो लढत आमची दिवपाक शकतले. विरेश, मेन प्रॉब्लम जालो तो तुजे आनी मनोज परबा भितर. एक्चुली तूं सांगूं शकता आमकां, कित्याक तुमचे जे चॅट्स सुद्दां जे आसले ते सुद्दां गांवार पडले, कित्याक सगळ्यांक लीक जाले. कोण चॅट्स लीक करतालो खबर ना, बट दे वर लीक्ड आनी तुमचे डिफरन्सीस इतले जाले की फायनली मनोज परबाक रिजायन करचें पडलें. तुवें एका टायमार म्हाका हांगाच बसून इंटरव्यूक सांगलो मनोज परब आपलो गुरू म्हणून राजकारणांत. अशें कितें घडलें की तुमचे दोगां भितर एक स्प्लिट जालो, वर्टिकल स्प्लिट? पळय, मेन प्रॉब्लेम मनोज परबाचे जालें अशें तशें कांयच ना. मेन प्रॉब्लेम असो आसलो की खुबशे मिसकम्युनिकेशन करपाचो प्रयत्न जालो. आनी मिसकम्युनिकेशन कशें, कित्याक आमचेय मेंबरांक परत परत आपोवन हाडले, थोड्या मेंबरांक काडपाक लागले. सो सडनली अशें जावप इट इज व्हेरी अनयुज्युअल कशें म्हाकाय तरी दिसलें. कित्याक आफ्टर 39A जो आमचो व्हडलो प्रोटेस्ट जालो, हंगर स्ट्रायक जाले, त्या टायमार एक बरो आमकां प्रतिसाद लोकांचो मेळ्ळो आनी लोक उलयताले पासून की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आतां फुडें आनीक ग्रो जातलो आनी खुबशी आमकां मतांय मेळटली. पण आफ्टर सर्टन टायम हें डिफरंट प्रॉस्पेक्टिवान वचोंक लागलें, जो तें म्हाकाय कळोंक ना की कित्याक इतले पेशीन डिफरंट प्रॉस्पेक्टिवान वयताले. इन बिटवीन हांव नासलो CEC मिटिंगेक, म्हाकाय आपयलो, हांव वचोन येयलो. मागीर आफ्टर दॅट हांव नासलो, पण सडनली खुबश्यो CEC मिटिंग्स घेतल्यो आनी त्या मिटिंगेक खुबशी डिसिजन्साय घेतली. म्हाकाय कळोंक ना, पण आफ्टर दॅट जी डिसिजनां घेतली तेन्नाच आमचे CECचे मेंबर थोडे जाण आसले तेंच्यांनी सांगलें, उलयलें की बाबा अशें अशें घडलां. आनी तितून मिन्स इनडायरेक्ट वा डायरेक्ट म्हाजेर घालपाक लागले, बट आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ CEC. सो अशें कांय न्हू की बाबा. आनी बिफोर रेजिग्नेशन ऑफ मनोज परब हांव थंय नासलो. सडनली CECच्या हेंच्यांनी तेच दिसा रेजिग्नेशन जाल्यार त्याच दिसा रेजिग्नेशन एक्सेप्टूय केल्लें आसा.
सो हें अशें म्हणपाक शकना की म्हाज्या आनी तेज्या भितर कितें जालें हे इट इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वेरीन कोण सीईसीन पासून कोण उलयता तेंच्यांनी चिंतपाक जाय कित्याक आमी म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी इज अ ऑर्गनायजेशन. इट इज नॉट अबाउट विरेश ऑर इट इज नॉट अबाउट मनोज. इट इज अबाउट ऑल द ऑर्गनायजेशनल जे आमचे कोणा पोर्टफोलियोज आसा वॉट एवर. सो हे आमच्यांनी कशें आमी प्रोडक्टीव वेन फुडें व्हरतले हेजेर आमची दखल आसपाक जाय आसली. आनी तितून खूब जाण म्हटल्यार फाटीं आमी पळयता तेन्ना खूब जाणांनी रेस्पेक्ट मिन्स खूब जाणांनी चिंतपाक जाय आसलें की बाबा कितें डिसिजन घेता जावं कितें उलयता तेन्ना सगल्यांक संघटीत घेवन उलोवपाक जाय आसलें. तुका कितें दिसता 39 एजचो जो प्रोटेस्ट जालो तो बुमरँग जालो कित्याक विरेश बोरकाराची पॉप्युलॅरिटी आख्ख्या गोंयांत वाडूंक लागली आनी मनोजाक खंय तरी दिसलें कमीपण दिसलें अशें दिसता तुका? पळय 39A प्रोटेस्ट आसलो हो प्रोटेस्ट इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द विलेज. जो आमची पालेम शिरिदा विलेज आसली थंयच्यान येयलो. मागीर सानंद्रे मतदारसंघाचे जे कितले 39A प्रपोजल्स घेतलेले तेजेर आमी आवाज उठयलो आनी इट वॉज कंटिन्युअसली आमी तो इश्यू घेवन वयताले. अशें न्हू कितें आमी मागीर सडनली येयलो आनी तो प्रोटेस्ट व्हडलो जालो अशें कांय जावंक ना. पयलू स्टार्टिंगच्यान ग्रावंड लेवलाचेर आमी डोर टू डोर घरांनी भोंवन बसून लोकांक अवेरनस केलें. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज लोक जे आसले लोक जागृत जायनासले लोकांक तितलें खबरूय नासलें. लोक केन्ना जागृत जाता जेन्ना JCB जावं कितें काम चालू करता पत्रे मारता तेन्ना चालू जाता जागे जाता. पण तें करपा फाटल्यान जे देवस्थान कमिटी आसा जावं जे गांवचे लोक आसा जावं आमचे मेंबर्स आसतले रेव्होल्युशनरीज आसतले हेंचे सगल्यांचो फाटभार मेळलो म्हणून तें करपाक पावले. TCP डिपार्टमेंटान पावलो. TCP डिपार्टमेंटान घसरून कसो म्हाका भायर उडयलो. आफ्टर दॅट एक आमचो मिन्स आमकां एक विचार येयलो की एक सत्याग्रहाचो जावं हंगर स्ट्रायकीचो आमी मार्ग घेवया आनी त्या हितून आमी हंगर स्ट्रायक करपाक आझाद मैदानाचेर येयले. आनी 39Aचो जो विशय आसलो हो आख्खे गोंयभरांत पसरलेलो. हो फक्त सानंद्रे मतदारसंघा पुरती नासलो आनी तितून आमकां सगळे गोंयकारांचो सहभाग लागलो. तितून आमी खंयचेच म्हणल्यार गोंयकार म्हणून युनायटेड जाले आनी गोंयकार म्हणून युनायटेड तुमी पळयलें आसतलें आझाद मैदानाचेर येयले विश्वेत राणाच्या बंगल्याच्या भायर गेले आनी एक फियरलेसली फायट जी आसा ती 39Aच्या विरुद्धान थंय जाली. आनी तो जो मुद्दो आसलो तो मुद्दो प्रचंड प्रमाणान वाडलो आनी त्याच टायमार सरकाराकूय डिसिजन घेवचें पडलें आनी त्या हितून सानंद्रे मतदारसंघान डिसिजन घेतलें की तें स्थगीत करपाचें म्हणून. आतां तें जावन साकेनूय CMन आपणाच्या मतदारसंघान स्थगीत केलें. आतां हो मुद्दो जो आसा हो मुद्दो आमकां फुडें व्हरपाक जाय आसलो आनी हांवूय खूब प्रमाणान हें करतालो की सगल्यांनी मेळोन हो मुद्दो गोंयभरान स्प्रेड करपाक जाय गोंयभरान सांगपाक जाय. कित्याक विधानसभेन जे एश्युरन्स आमकां दिल्लें की विधानसभेन हो विशय घेतले आनी तो तोडगो लायतले म्हणून तें जावं ना. तुमी पळयलें आसतलें गेले ती विधानसभा अचानक कटेल केली आनी हो विशय थंयच उरलो. आतां आमी 39A रिवोल्ट म्हणून लॉन्च केल्लो आसा. आमी गांवांनी ऑलरेडी काम चालू जाल्लें आसा. ग्रामसभा एक चालू जाल्लें आसा लोकां मदीं चालू जाल्लें आसा. बट हें आतां आमी फुडें व्हरपाचो टायम काम करता. बट फाटल्यान कितें जालें कशें कितें जालें आय कांट टेल यू बिकॉज अशें आसपाक शकता. मनोज होल हार्टेड तुका त्या हंगर स्ट्रायकाक वांगडा आसलो? पळय मनोज थंय आसलो बाकीचे सगळे आसले अशें न्हू कितें नासलें म्हणून आमी सगळे थंय आसले त्या हंगर स्ट्रायकाच्या टायमार आनी सगळे गोंयभरांतले डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीचे आसूं डिफरंट ऑर्गनायजेशनाचे आसूं लोक आसतले सगळे तरेचे येवन मिन्स गोंया खातीर गोंयचो जो हें आसा ध्येय आसा तो राखपा खातीर. मागीर जेन्ना तुवें तो हंगर स्ट्रायक सोडलो तेन्ना मनोज कित्याक नासलो? पळय तें हांव तुमकां सांगपाक शकना कित्याक आय वॉज सिटींग थंय आसलो फाटल्यान फुडल्यान कितें जालें की हांव थंय बसूनच आसलो. तुवें कन्सल्ट करूं नासलो हंगर स्ट्रायक सोडटाना? ना सगळ्यांक सांगलेलें सगळ्यांक आमी कन्सल्ट केल्लें आनी सगळ्यांक कन्सल्ट करूनच आमी तो डिसिजन घेतलेलो. इनफॅक्ट जे नॉर्मा मॅडम आसा तेंकांय आमी कन्सल्ट करून बिकॉज तेंचे कडल्यान लिगल एडवायजूय आमी घेतली. क्लावड आल्वारीस सरा कडल्यान आमी लिगल एडवायस घेतली आनी ती लिगल एडवायस आफ्टर दॅटूच आमी तो हंगर स्ट्रायक सोडलेलो. सो अशें न्हू कितें बाबा आमच्याच पक्षाचे हेंचे कडल्यान घेतला आमी सगळ्यां कडल्यान एडवायस घेतली बिकॉज एवरीबडी इज विलिंगली सपोर्टेड फॉर दॅट कॉज. आनी हांव आजून पासून म्हणटा 39Aच्या अगेन्स्ट लढो आमचो चालूच उरतलो. जेन्ना पर्यंत 39A स्क्रॅप जायना तेन्ना पर्यंत आमी फुडें वयतले वीथ द 39A रिवोल्ट. विरेश त्याच्या नंतर खुबशे एलिगेशन जाले. विश्वेश नायकान एलिगेशन केलें की तुवें एक इलिगल बंगलो बांदला म्हणून आनी तुवें मागीर एक इंटरव्यू सुद्दां दिलो आनी यू हॅव रिजेक्टेड ऑल दोज एलिगेशन्स. आमच्या व्युवरांक सांगशी तूं कितें एक्झॅक्ट कितें जालें? पळय एलिगेशन्स अशीं खुबशीं जालीं म्हाजेर कंटिन्युअसली ह्या दिसांनी खुबश्यो एलिगेशन्स चालूच आसा.
जावं आनी कोणाचेरय एलिगेशन चालू आसा. सो इट इज मिन्स पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर येवन मिडियाचेर जावं सोशल मिडियाचेर अशी खरें म्हटल्यार एलिगेशन करपाक जायनासली, पण ती जाली. आनी इनफॅक्ट एलिगेशन करता तितून कितें तरी तथ्य आसपाक जाय आसलें, मात तो तथ्य कांय नासतना कित्याक हांवें क्लॅरिफाय केला की म्हाजे कडेन कांय बंगलो ना, पण स्टील इट वॉज ट्रायड मिन्स कितें तरी एक डिफरंट हेजेर व्हरपाचो प्रयास जालो. नेवरदलेस म्हाका कोणाकूय हें ना, कित्याक हांवें कोणाचें वायट करूंक ना जावं कोणाचे अगेन्स्ट हांवें केन्ना तें करूंक ना. म्हाका खूब जाणांनी क्रिटिसायज केल्या. क्रिटिसायजम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स. हांव ती घेवन फुडें वचपाचें. विरेश, कालूच एक नोटीस काडला की यू हॅव बीन काल का पयर ती यू हॅव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम RGP. नो, ती नोटीस टर्मिनेट काडला ते ऑलरेडी आमी सस्पेन्शनाचेर विश्वेश नायक जो आदलो जनरल सेक्रेटरी आसलो आनी अजय कोलकर जो आदलो ट्रेजरर आसलो स्टेट युनिट, तांकां ऑलरेडी आमी सस्पेन्शनाचेर घातलेले. आनी जे 10 मेंबर जे टर्मिनेटेड मेंबर्स म्हणून सांगलेले तेंच्यांनी, तांकां आमी जे नॅचरल जस्टिसा अंडर सस्पेन्शनाचेर दवरिल्ले आसा फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन्स, आनी हांकांय डिसिप्लिनरी इन्क्वायरीक दवरिल्ले आसा. सो अशें शक्यूच ना की आमी नॅशनल प्रेजिडेंटाक ते जावन सस्पेंडेड हें टर्मिनेशन करपाक शकना. ना, बिकॉज यू आर अ सिटींग MLA. सिटींग MLA कसो म्हणून टर्मिनेट करू शकता? नो, नेवरदलेस दॅट इज डिफरंट हें. पण हो मेन पर्स्पेक्टीव असो आसा की जनरल सेक्रेटरी जो ऑलरेडी सस्पेन्शनाचेर आसा, पेंडींग फॉर इन्क्वायरी आसा, डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी, ते दॅट डिसिजन इट सेल्फ इज नल एंड वॉइड. तें जायना. सो हांवें क्लॅरिफिकेशनूय जे पब्लीक नोटिसूय आउट केल्ली आसा आनी तितून हांवें क्लियर कट सांगलेलें आसा की इट इज नल एंड वॉइड. विरेश, 4 वर्सां जाली. 4 वर्सान तुवें केन्ना तो क्लेम करूं ना की नॅशनल प्रेजिडेंट आहा म्हणून? पळय, तशें केन्ना गरजूय पडोंक ना. कित्याक जेन्ना फावंडर मेंबर्सांनी आतां हे सगळें तुमी पळयलां आसतलें, खुबसो बोवाळ सद्याक चालू जाल्लो आनी इलेक्शन लागीं पावलां. इट इज तुमी जशें सांगता सो 5-6 म्हयन्या भितर इलेक्शन आसपाक शकता. आनी इलेक्शन म्हटल्यार बारीक गोश्ट न्हू. इलेक्शन म्हटल्यार आमकां फूल रेडी रावपाचें पडटा. आमचें सगळें ऑर्गनायजेशन स्ट्रॉंग आसपाक जाय आनी ग्रावंडार वचपाक जाय. इन बिटवीन जे स्टेट ब्लॉक्स जे आसले, जे कॉन्स्टिट्युन्सी ब्लॉक्स आसले, सगळे ब्लॉक्स डिजॉल्व केले. खुबसो बोवाळ जालो, एलिगेशनां चालू उरलीं. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आमचे फावंडर मेंबर्स आसा ते खुबशे बेजार जाले. तांकां दिसून येयलें की हें सद्याक हाती भायर वयता, कितें तरी रॉंग हितून घडटा. सो हें थांबोवपाचें गरज आसा. आनी तेंच्यांनी म्हाका पत्र बरयलें. तेंच्यांनी सांगलें की हेजे बाबतींत कितें तरी तुमकां स्टँड घेवचो पडटलो, नाजाल्यार हें चड फुडें गेल्यार पार्टी खूब डॅमेज जातली आनी पार्टी फाल्यां फुडें व्हरपाक जावं इलेक्शनाक वचपाक डिफिकल्ट जातलें. सो त्याच माध्यमांतून तेंच्यांनी सगळे टर्मिनेटेड मेंबर्स जे आसा ते टर्मिनेट मेंबर्सा बाबतींत बरयल्ले. तेंच्यांनी हे जनरल सेक्रेटरी, आदलो जनरल सेक्रेटरी जावं ट्रेजरर जो आसा विश्वेश नायक जावं अजय कोलकर, हेंच्या बाबतींतूय बरयल्ले. आनी सगळे पॉयंट वायज तेंच्यांनी म्हाका बरोवन सांगलेलें की हें करतना सगळें रिवायव करपाची गरज आसा म्हणून. सो त्या हितून आमी तांकां जो टर्मिनेटेड आसा तांकां सस्पेन्शनाचेर घातले. मागीर हांकां दोगांकी सस्पेन्शनाचेर घातले. मागीर ज्यो सगल्यो स्टेट युनिट्स ज्यो आसल्यो त्यो सगल्यो स्टेट युनिट्स डिजॉल्व केल्यो आनी विथीन नेक्स्ट 45 days वॉट एवर आमचे कडेन जाता त्या भशेन आमी इलेक्शन कंडक्ट करतले हेंय आमी डिसिजन घेतलां. आनी रिकॉन्स्टिट्युशन ऑफ बॉडीज ज्यो डिफरंट कमिटीज ज्यो आसा त्यो आमी रिकॉन्स्टिट्यूट करतलो होय आमचो डिसिजन घेतलेलो आसा. आनी इट इज इन द पब्लीक प्लॅटफॉर्म. आनी फूल स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पार्टी. हांव सगळ्या लोकांकूय सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो परत एकदां त्याच नेटान त्याच जोरान फुडें येतलो आनी लोकां फुड्यान वयतलो. गोंयकारांची अस्तित्व, गोंयकारांची आयडेंटिटी राखपाक लागून आमचें काम हें निश्चितपणे आसतलें. मनोज परब नासतना हें जावं शकता? आमी सगळ्यांक वेलकम करता. आमी पयरचो एक इंटरव्यू म्हाजो जालो तितूनय हांवें सांगलें की आमी अर्देकुटें काम सोडपाक शकना. म्हाका खूब जाण म्हाजेरूय खुबसो प्रेशर आसलो. म्हाकाय खूब जाण फावंडर मेंबरांची मिटींग जाली. फावंडर मेंबरांनी म्हाका सांगलें की कितें चल्लां, कशें अशें जातलें आनी कशें फुडें वयतलें. सो जे मेंबर्स आमचे रेव्होल्युशनरी जे ग्रावंड लेवलाचेर आसले, गांवांनी जे काम करताले तेंचेरूय आयज खुबसो प्रेशर आनी फियर टॅक्टीक्स चालू आसली. कित्याक रिवेंज घेवपाचो ह्या खुबशे पॉलिटिशियनांचो रिवेंज घेवपाचो प्रयत्न जो आसा तो चालू आसा. कित्याक कोण ना, कांयच ना, आर्ची काबार असो आवाज चालू गेलो. सो हितून अशें कांय ना की हो ना तो ना. आमकां पक्ष फुडें व्हरपाक जाय. पक्ष एक संघटीत तरेन व्हरपाक जाय. ऑर्गनायजेशनां सारकी बिल्ड करपाक जाय. आनी सगळे कोण आमी एकवटान रावन फुडें वचपाक जाय. नाल्यार सगळ्यांनी येवचें आनी आमकां सगळ्यांक हात धरून काम करचें.
विरेश म्हाका सांग एक गजाल, जेन्ना आरजी आसली 10% वोट शेअर तुमचे कडेन आसलो, मेंबर्सूय खूब आसला, तातूंतसून आतां जेन्ना ही घडामोडी जाल्या, क्रायसीस जी आसा, तातूंत तुजे कडेन कितले पर्संट मायनस जाले आसतले? पळय, क्रायसीस म्हणटा ती खूब फावटी जाली. हेच्या पयलूय आमी लोकसभा इलेक्शन टायमार पयले, एसेंब्ली इलेक्शन जावनूय आमी आमचे खुबशे मेंबर थंड जाले. आफ्टर दॅट आमी लोकसभा इलेक्शनाक गेले. लोकसभा इलेक्शनाक लागूनूय आमकां खुबसो ब्लॅकलिस्ट खुबसो सांगपाक लागले. झेडपी इलेक्शनूय पयलें आमी, पंचायत इलेक्शनूय पयलें. सो ते अप्स एंड डावन्स हें चालूच उरता. नो डावट थोडे जाण दीस इज द मेजर क्रायसीस. हय, दीस इज द मेजर क्रायसीस आनी हितूनय खूब जाण वयर सकयल जाल्या. आनी आफ्टर दॅट म्हणजे चॅलेंजीस फेस करपाक एक आसतात आनी आमकां चॅलेंज फेस करचीच पडटली पॉलिटिक्सान. कित्याक इतले तेंप जाला आमी चॅलेंज फेस करूनच येयले, आतांय फेस करपाची. फुडें मेंबरशीप ड्रायव्ह जावं मेंबरशीप कशी वाडोवपाची हेजेरूय आमी काम करतले. लोकां फुड्यान परत तितलो टायम आहा तुजे कडेन? हय, डेफिनेटली टायम कमी आसा, बट इट इज अ चॅलेंज एंड वी एक्सेप्ट द चॅलेंज बिकॉज इतले तेंप आमी हे चॅलेंजीस फेस केल्ले आसा. आमी फाट दाखोवन वचपाक शकना. आमकां फाट फुडें तोंड फुडें करूनच फुडें वयचें पडटलें, फेस करचें पडटलें वॉट एवर इज दे. आनी ही BJP जेन्ना सद्याक गोंय डिस्ट्रॅक्शनाच्या मोडाचेर पावल्ले आसा, आमचो हेतू एकूच आसलो की गोंय राखपाचें, आनी तो हेतू आमी सोडपाक शकना. आमचो हेतू हो फुडें व्हरोन, आमचो एम ऑब्जेक्टीव हो फुडें व्हरोन आमकां काम करचें पडटलें. म्हाका सांग, अजय खोलकर जो तुमचो ट्रेजरर आसलो, ताका लोक शकुनी मामा म्हणटा. वॉट इज हीज एक्चुअल रोल इन ऑल दीस क्रायसीस? पळय, हांव एग्जॅक्ट सांगपाक शकना तुमकां, कित्याक हांव जेन्ना CEC मिटींग, लास्ट CEC मिटिंगेक जेन्ना हांवूय गेल्लो 30 मेयाक CEC मिटींग आसली, त्या टायमार वचून हांवेंनूय प्रयत्न केल्लो की जाता तितलें सोल्युशन हाडपाचें. आनी हांव एक्सेप्ट करता की विश्वेश आसूं जावं बाकीचे थोडे जाण आमचे CEC मेंबर आसूं, तेंच्यांनी उलयलें की हय आमी वांगडा या. खूब बोवाळूय जालो, सगळेच एकामेकाचे कितें आसा तें उलयले. पण एट दॅट लास्ट मुमेंट अशें जालें की बरें आमी सगळे वांगडा या, भायर या आनी प्रेस माध्यमांतून आमी सगळे एकजूट आसा आनी अशें म्हणून आमी उलोवन फाल्यां सांगुया म्हणून. त्याच दिसा हांवेंनूय एक्सेप्ट केलें की या लेट्स गो, आमी या भायर आनी एक स्टेटमेंट जो आसा तो क्लियर कट स्टेटमेंट दिवया म्हणून. पूण सडनली जो अजय आसा, अजयान सडनली म्हणपाक लागलो ना अशें जावपाक शकना, ताका सेपरेट वचून तुका आमी सेपरेट या, तेजो सेपरेट स्टेटमेंट येवन आमचो सेपरेट स्टेटमेंट. सो हांवें म्हटलें ओके नो प्रॉब्लम म्हटलें. हांव म्हटलें परत म्हाजो कितें स्टेटमेंट आसा, एक पॉझिटीव पॉयंटाचेर स्टेटमेंट हांव आउट करता. तुमचो कितें आसा तो मागीर स्टेटमेंट तुमी आउट करचो. सो ह्या रितीन तें जालें. पण आफ्टर दॅट तेणें हांव नकळो कित्याक लागून 2 म्हयने तेणें काडले आनी खुबसो इन बिटवीन खुबशी एलिगेशन्स, म्हाजेर कंप्लेन वॉट एवर खुबसो कितें कितें केलें. तें आमच्या फावंडर मेंबरांकूय लायक जावंक ना. खुबशे जाण भायरूय म्हाका विचारताले तूं कित्याक उगी आसा, तूं कित्याक उलयना. बट म्हाजें तशें केन्नाच ना की एकामेकाचेर एलिगेशन घालपाचें. आमकां जाय पार्टी फुडें व्हरपाची. आमी पार्टी कम्स फर्स्ट, पार्टीक आमकां कशी राखूंक जाय, आमचो आयडियोलॉजी कशी राखपाक जाय हें आमी पयलीं पळोवपाक जाय, ना की आपणे पर्सनल कितें डिफरन्सीस जाले ना. बेसिकली हे जे जाला तो अजय प्लेड अ मेजर रोल इन ऑल दीस क्रायसीस. पळय, मेजर रोल तेणेन कितें कितें कोणान प्ले केल्लें आसा तुमकां तें सोशल मिडियाचेर जावं मिडियाचेर पयलां आसतलें तुमी. तें हांवें सांगपाची गरज ना. पण एक म्हाकाय दिसलेलें की तें तेन्ना सॉल्व जातलें आसलें म्हणून. जेन्ना 30 तारखेची CEC जाल्ली तेन्ना उलोवप जाल्लें आनी तेन्ना हांवेंनूय सांगलें की सगळे एकटे जावन उलोवया आनी मागीर कितें आसता सोल्युशन दिवया. म्हाका सांग, मडगांव मिटिंगाचो प्रत्येक फावटी उल्लेख जाता. तो मागीर मनोज परब आसूं, मागीर विश्वेश आसूं, मागीर अजय आसूं किंवा आनी कोण आसूं, मडगांव मिटिंगेन अशें जालें कित्याक? खुबशे लोकांक खबर ना की मडगांवां मिटींग जाली कित्याक आनी कित्याक मनोज परब आनी मेजर लोकांक आफोवंक नासलें तें. पळय, खंयचीय मिटींग आसूं, मडगांव आसूं जावं आनी खंय मिटींग जाता आसतली, इट इज ऑर्गनायजेशनल मिटींग्स. इट इज नॉट दॅट कोण भायल्यान दुसऱ्या पक्षा कडेन गेल्ले, दुसऱ्या पक्षाच्या मेंबरां कडेन मिटींग घेतलेली आसा अशें कांयच जावना. मडगांव मिटींग आपयल्ली कारण कित्याक क्रायसीस जे पार्टीन चलताले तो खुबसो उलोवप जाताले, पक्ष बंद जातलो आनी सो क्लेरिफिकेशन म्हाका नोटीस धाडले. सो हेजेर क्लेरिफिकेशन कोणाक सारकें नासलें. सो म्हाका तेंच्यांनी विचारपाक म्हाकाय कॉल आवट केलो. हांव गेलो थंय आनी म्हाका जेन्ना सांगलें तेन्ना हांवें उलोवन सांगलें तांकां अशें अशें जाल्लें आसा आनी म्हाका कितें येयलें तेंय सांगलें. इट इज नथींग लायक इट इज आनीक कितें मडगांव मिटींग आतां ती ऑर्गनायजेशन मनोजाक डिसलॉज करपाक बीन मिटींग नो. जेन्ना मिटींग जाली ते मिटींगेक सगल्यांनी आपणाचे भशेन, इट इज अ डेमोक्रेटीक प्लॅटफॉर्म, त्या प्लॅटफॉर्माचेर आपणाचे हितून उलयले. आतां म्हाजेरूय खूब जाण कितें कितें उलयले, हांवें केन्नाच ते डिस्क्लोज करूंक ना जावं केन्ना सांगूं ना. पण एक सांगपाक सोदता, इट इज अ इंटरनल मॅटर्स, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी आनी ते पार्टी डेमोक्रेसीन सगळे उलोवप म्हाजेर उलयतले तेंचेर उलयतले जावं आनी कोणाचेर उलय हें चालूच उरतलें पण अशें न्हू की ते पार्टी काबार करपाक सोदता पार्टी फुडें व्हरपाक कन्स्ट्रक्टीव स्टेप्स घेवपाचो हो प्रयास सगळ्यांचो आसतलो कित्याक सगळे रेव्होल्युशनरीजांनी आपणाचें काम धंदो सोडून ह्या मुवमेंटान सहभागी जाल्ले आनी तेंच्यांनी आपणाचे लायफाचे कितलो तरी भाग तेंच्यांनी दिल्लो सो तेका लागून सगळ्यांक आपुलकी आसा मिटींग आपयल्ली कोणें पळय जे मेंबर्स आमचेच मेंबर्स आसा रेव्होल्युशनरीज जे आसा तेंच्यांनी विथ द कन्सर्न ऑफ द पार्टी तेंच्यांनी आपल्यान मिटींग आपयली आनी ते मिटिंगेक सेक्रेटरी ट्रेजरर आनी प्रेसिडेंटाक सांगलेलें ना म्हाका बिकॉज आय वॉज अ कॉर्डिनेटर म्हाका तेंच्यांनी सांगलें तेंकांय सांगलेलें खंय फोन कॉल करपाचें कित्याक असो सिनारियो जालो इन बिटवीन की खूब जाण फोन कॉल करताले फोन रिसीव जायनासले फोन जावं तांकां मेसेजी घालताले मेसेजी रिप्लाय जायनासले अशें जाल्लें की तांकां सेपरेट मिटींग्स आपोवपाक मिटींग आपोवपाक सोदलेली ती मिटींग जावना सो लॉट ऑफ थिंग्स वर दे सो ताका लागून विथ द कन्सर्न कित्याक हांव आतां कंटिन्युअसली 4.5 वर्सां जालीं आय एम ऑन द ग्रासरूट कॉन्स्टिट्युन्सीनूय आसूं एसेंब्लीनूय आसूं जावं बाकीचे कितें विशय आसा लोक म्हाका आपयता तेन्ना हांव वयता तशें आमच्या मेंबरांनी जेन्ना म्हाका आपयलो तेन्ना हांव गेलो सो बेजिकली जेन्ना एक पार्टीची मिटींग कॉल आउट करता ती एक्झिक्युटीव मिटींग आसूं फावंडर मेंबराची आसूं मॅनेजींग कमिटीची आसूं किंवा आनी कसलीय कमिटीची आसूं डिसिप्लिनरी कमिटी सुद्दां देर इज अ अजेंडा सेट अजेंडा तुका मागीर तो फॉलो करचो पडटा 3 दिसां पयलीं नोटीस दिवची पडटा वॉज दीस ऑल फॉलोड फॉर दॅट पळय कितें आसा आमी खुबश्यो मिटींगी घेतलेल्यो आसा इट वॉज नॉट अजेंडा मिटींग कायंड ऑफ हांगा जे क्रायसीस पार्टीन चल्लेले तेजी मिटींग आसली आनी तितून खूब जाणांनी आतां नॉर्मली कितें आसा आमकां जेन्ना कोणी आपयता मेंबर्स आपयता आतां फाल्यां म्हाका कोणानी आपयलो हांव वयता थंय फाल्यां कारापुरा गेलो इट वॉज नॉट अ एजेंडा म्हाका थंय आपयलो हांव गेलो थंय सो इट इज म्हाका जेन्ना कोणी आपयतले जावं आमचे मेंबर्स जे आपयतले जावं रेव्होल्युशनरीज जे आपयतले म्हाका वचपाचो कर्तव्य फाल्यां कोण येता येना आतां सिंपल थिंग सांगता तुमकां गेले ते 4.5 वर्सां खुबसो वयर सकयल जालें मदींच पार्टीचे बंद जालें काम मदींच चालू जालें पण आय एम देव ऑन ग्रावंड तुमी पळयलां आसतलें हांव ग्रावंडाच्यान भायर सरोंक ना खुबशे अप्स एंड डावन्स जाले तेन्नाय पण हांवें केन्नाच गिव अप करूंक ना सो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड की आमकां काम करपाक जाय आमकां पार्टी फुडें व्हरपाक जाय आनी कोण जे पार्टी वांगडा घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय एकजूट जावन आमी हें काम जें आसा तें फुडें व्हरतले विरेश देर आर लॉट ऑफ एलिगेशन्स हे तर जाले देर आर तुमचे जे व्हॉट्सॅप चॅट्स लीक जाले हे कोण करतालो ही अजून इन्क्वायरी जावना इंटरनल इन्क्वायरी सुद्दां जावना तुमचे भितर दुसरी गजाल म्हणटा ती तातूंत फायनान्शियली करप्शन चार्जीस सुद्दां आयले ताजेर तुका कितें दिसता वॉट यू एज अ नॅशनल प्रेसिडेंट आसा तूं कितें करता पळय वॉट एवर कितें आसा ऑलरेडी आमी आमची डिसिप्लिनरी कमिटी बसयल्ली आसा काल एक हियरींग एपियरन्स पयर जालें आयज परत आनी एक एपियरन्स आसा सो अशें करून आमी डिसिप्लिनरी कमिटीच्या थ्रू वॉट एवर हेजेर इश्यू आसा ते सॉर्ट आवट करपाचो प्रयत्न करतले आनी सगळे स्ट्रीमलायन करपाक लागून आमची मेंबरशीप ड्रायव्हूय आसूं फायनान्शियलाचें कितें आसा नाजाल्यार A to Z जे स्ट्रीमलायन करपाचें काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा आनी हें जालें म्हणटकूच आमी प्रेसाकूय सांगतले की अशें अशें जाल्लें आसा आनी वील ट्राय टू सॉर्ट इट आउट एज सून एज पॉसिबल कित्याक आतां न्ही आमकां टायम ना आमकां फुडें इलेक्शनाक वचपाक जाय सद्याची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की तुमी पळयलां आसतलें 3 दिसाचें असेंब्ली सेशन कॉल आउट केलां त्या 3 दिसांनी असेंब्ली सेशनानूय कांय जावपाचें ना कित्याक 3 दीस आमकां इतले गोंयचे इश्यू आसा ते 3 दिसां भितर सोंपपाचें ना सो आमचे पक्षाचें जें काम आसा हें आमी जाता तितल्या बेगान सुटावे करतले असेंब्लीचें तुवें म्हटलें म्हणून सांग विचारता तुका हांव कित्याक विश्वेश आनी आमचो अजय आहा तो आतां म्हणटालो की हे MLA लेपर्ड आनी टायगराचे भितर डिफरन्स खबर ना हो MLA बोंडो ताका एसेंब्लीन कळना कितें उलोवपाचें तें आमकां बरोवन दिवचें पडटा तूं आतां एसेंब्ली कसो मॅनेज करता जर ते करतलो जाल्यार तें खरें आसा तुमकां एकूच सांगपाक सोदता बोंडो आसत म्हणून जेन्ना सुरवातीक जाता तेन्ना बोंडोच आसता बोंडो मागीर नाल्ल जाता नाल्ल जावन नाल्ल म्हटल्यार कितें श्रीफल आतां श्रीफल देवाक आमी घालता खंय कितें काम करतले नाल्यार पयलें जें फळ दिता तें श्रीफल दिता सो श्रीफलाचे प्रती म्हणून आमकांय खुबशी निश्ठा आसा आनी ती घेवन विधानसभा अधिवेशन फुडें येवपाचें आसा एक लास्ट विधानसभा अधिवेशन आसतलें तितून आमी काम करतले दुसरें कितें उलयता कितें करता हें समज चिंतून गेल्लें नाल्यार एसेंब्लीन हांव उलोवपाकूय शकचें नासलो पावची नासलो सो तें आनीक सांगपाचें ना तें उलोवपाचें ना म्हाका दुसऱ्यांक क्रिटिसायज करपाचें ना तांकां जाय तितलें क्रिटिसायज करूं पण हांव जे लोकांनी म्हाका निवडून हाडलेलो आसा सांद्रे मतदारसंघाच्या गोंयच्या लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरिल्लो आसा त्या लोकां प्रती म्हाजें काम जें आसा तें विधानसभेन आनी विधानसभेच्या भायर
भायर आसतले. विरेश, फायनान्शियल इरेग्युलरिटीज ताजेर हांव विचारलें तुका क्वेश्चन. पयर जेन्ना तुवें ऑफीस सील केली ताच्या नंतर तेंच्यांनी ऑफीस ब्रेक इन केलो, फायली खुबशे घेवन गेले ते फायली घेवन गेले. ताच्या नंतर आतां तुजी डिसिप्लिनरी कमिटीची मिटिंगी चालू आहा, प्रोसिडींग चालू आहा. एक्शन घेतली वतली हांचेर जेणी फायली व्हेली, जेन्ना करप्शन चार्जीस कोणाचेर आसा तांकां कितें एक्शन घेतलो? पळय फायली खुबश्यो फायली जावं डॉक्युमेंट्स रिकॉर्ड्स वॉट एवर आमकां खबर ना कितें कितें जालां, कित्याक पोटली भरून घेवन गेल्ले आसा आनी ते मिडिया माध्यमांत तुमच्या मिडियाचे थ्रूत हें दिसलेलें आसा. आतां पोटलेंनी कितें आसा हें इन्क्वायरी जातलें तेन्नाच कळटलें आनी इन्क्वायरी निश्चितपणे आमी डिसिप्लिनरी कमिटीच्या थ्रू हें करतले. तुका दिसता की फायनान्शियल कितें इरेग्युलरिटीज जाला आरजीपीन? पळय आय कांट टेल यू रायट नाव बिकॉज म्हाका ते सगळे कोणें घेतला लोकां आपल्या पर्सनल अकाउंटार पयशे घेतला ना. हांव तुमकां सद्याच्या परिस्थितीन कांय सांगपाक शकना कित्याक दॅट इज अ इंटरनल मॅटर आनी इंटरनल मॅटर वॉट एवर कितें आसा तें आमचें इंटरनली वील ट्राय टू सॉर्ट इट आउट आनी कोणाचें कितें आसा इट्स नॉट अ इंटरनल मॅटर विरेश. लोकांनी कंट्रिब्यूट केला. नो वॉट एवर लोकांनी कंट्रिब्यूट केला लोकांनी कंट्रिब्यूट बिकॉज तुमकां फायनान्शियल फंड्स खंयच्यान येवना. इट इज पीपल गोवन्स मे बी सिटींग इन UK, गोवन सिटींग हियर, तांणी तुमकां तो फंड काडून दिला आनी दे हॅव एवरी रायट टू क्वेश्चन यू वेर द मनी हॅज गॉन. दॅट्स वॉट आय एम सेयींग. आमकां समज इंटरनली कोणानूय सांगलें आनी तेंच्यांनी बरयलें, तेंच्यांनी सांगलें की बाबा अशें अशें आसा नाल्यार वॉट एवर इज दे वील ट्राय टू सॉर्ट इट आउट. तेंचे कडेन कितें आसना तेंय सांगपाक सोल्युशन कितें आसना जाल्यार करपाक शकतले. अशें न्हू कितें बाबा आमी वी आर सेयींग दॅट इट इज वी आर ऑल्सो ओपन. तेंच्यांनी बरोवपाचें, म्हाका पत्र बरोवपाचें वॉट एवर जावं तेंकां कितें तेंचे डिटेल आसा तेंच्यांनी म्हाका धाडपाची वॉट एवर डिटेल्स आसा जाल्यार एज पर दॅट वॉट एवर इन्क्वायरी इज दॅट डिसिप्लिनरी कमिटी ऑलरेडी बसलेली आसा. अंडर दॅट डिसिप्लिनरी कमिटी वील समन आनी तांकां आपोवन आमी कितें आसा तें उलयतले. विरेश, एक क्वेश्चन तुका विचारता, एक सारको हें म्हणटा सरकास्टीक कसो तो क्वेश्चन. तुमी उजो म्हणून आख्या गोंयान उजो करताले, तो उजो तुमच्या पार्टेनूच पेटलो असो दिसता. ना उजो आतां उजो जो इग्नेट करता तो इग्नेट सारक्या डायरेक्शनान वचपाक जाय. आतां वयर भितरूच पेटलो. पार्टयेन पेटलो भायर पेटलो इट इज नॉट लायक दॅट. आमी उजोचें डायरेक्शन जें आसा तें सारकें दाखोवपाक जाय. आतां तें डायरेक्शन दाखोवपाचो काम आमचें आसा. हांव जाणा सद्याक इट इज अ डिफिकल्ट टायम फॉर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, बट जो टायम आसा तो फाटीं वयतलो आनी मागीर बरे तरेचो उजवाड जो आसा तो उजवाड निर्माण जातलो. हेच अपेक्षा धरून जावं पॉझिटिव्ह स्टँड धरून आमी फुडें वयतले आनी तो म्हाका दिसता गोंयकार एक्सेप्ट करतलो अँड दॅट इज द होप रे ऑफ होप. अशें दिसलें की मनोज तो आतां ग्रेनेड घेवन असो फुडें मारपाचो फाटल्यानूच पडलो. नो नथींग लायक दॅट. आमी क्लीन मायंडसेट आनी क्लीन हार्ट घेवन फुडें वचपाचें हें हांव गोंयकारांक मागता की आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष स्थापीतूच जाल्लो गोंयकार गोंयची आयडेंटिटी आनी गोंय राखपाक लागून. हांगा वयर सकयल खूब जाणांचे वेस्टेड इंट्रस्ट आसतले आनी कितें आसतलें. खूब जाण कितें कितें आपणाच्या तयारीन एक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर कितें कितें चालू कंटिन्यूस चालू. तो स्लोगन अजूनय उरतलो. हय डेफिनेटली उजो स्लोगन आमचो आसा हेच्या फुडें आसतलो आनी आमी वयतले उजो घेवन. विरेश, एक लास्ट दोनूच क्वेश्चन तुका विचारता. आतां फुडें तुजी वाटचाल कितें? पयली म्हणटा ती वील मनोज परब मेक ए कमबॅक इन RGP. तेजी टीम विश्वेश अजय तूं तांकां परत घेवन काम करतलो का ऑर विरेश वील गो टोटली सेपरेट? सगल्यांक वेलकम आमी ऑलरेडी सांगलां हेच्या ना तूं एफर्ट घालता, तूं म्हणटा तूं ना ना पळय एफर्ट्स घालपाचें तशें ना. फाल्यां विलिंगली आतां जेन्ना CECन डिसिजन घेतलें CEC म्हणलो वी रिस्पेक्ट द हें आतां त्याच मनीस जे उलयताले आनी त्याच म्हाका म्हाजेर बगलाटा घालता की विरेशान हें केलें विरेशान तें केलें आनी त्याच मनशांनी कशें एक्सेप्ट केलें. दॅट इज वन ऑफ द पॉयंट. आतां हांव म्हणटा जावं हांव सांगता अशें जावपाचें ना कित्याक देर इज अ ऑर्गनायजेशन फावंडर मेंबर आसा बाकीचे मेंबर आसा आनी वी हॅव टू टेक ऑल अंडर कॉन्फिडन्स. आतां अशें न्हू कितें हांवें विरेशान एक सांगलें आनी तेंच जातलें. इट इज नॉट लायक दॅट. सद्याचे म्हाका जी रिस्पॉन्सिबिलिटी फावंडर मेंबरान सांगला की सद्याक तूं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरपाची आनी आफ्टर दॅट वॉट एवर इज देर लायक जे स्टेट लेवलाचेर हें आसा सो तें एकदां ऑर्गनायजेशन रिस्ट्रक्चरींग जाली म्हणटकूच सगळे फुडले आमचे डिसिजन घेवंक शकतले आनी तेका लागून आमची मिटिंग्सूय जातल्यो मिटिंग्स चालू जातल्यो. सो आफ्टर दॅट आमकां कळटलें कितें एक्झॅक्ट आसा सोल्युशन. विरेश, आतां एक क्वेश्चन तुका. आतां असेंब्ली सेशन आहा ताच्या नंतर आनीक 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन म्हणजे तुका टायमूच ना.
लग्न बीन करपाचें कितें चिंतलां? ना तशें आजून कांय चिंतूंक ना कित्याक इलेक्शनूय लागीं आसा, आमचें काम खूब आसा, पक्ष संघटीत करपाक जाय, ऑर्गनायझेशन फुडें राजकारणाकूच व्हरपाक फूल जाय, स्ट्रेंथनींग करपाक जाय. सो तेजेर आनी कांय विचार सद्याक तरी ना, पण काम करतकूच आफ्टर इलेक्शन जावन तेन्ना मागीर पळोवया कितें करपाचें तें. इलेक्शन जावनूच. हय इलेक्शन जावन. तर हे आसले विरेश बोरकार आमचे कडेन. आमी ताका खुबशीं क्वेश्चनां विचारलीं, ताणें सगळीं आपल्या तरेन हाताळ्ळी. कितलो सॅटिस्फायींग आसलो आन्सर्स ते म्हाका खबर ना, ते तुमी सांगचे पडटले. कारण खुबशे म्हाका अशें दिसलें की ताणें आपली बाजू मांडली तरी सुद्दां दुसरे बाजून कळपाक जाय की तांचें कितें म्हणणें आसा तें. देव बरें करूं म्हणटा विरेश, Thank you, आनी thank वी you. होप दॅट RGP कम्स बॅक स्ट्रॉंगली, आनी येता ते आमच्या विधानसभेच्या इलेक्शनान द पार्टी वील मेक अन इम्पॅक्ट. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.